नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयचो आपाचो मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकरान घेतली अरविंद केजरीवालाची भेट. लोकसभा वेंचणूक पक्षावाडी संबंधी केजरीवाला कडेन चर्चा. विद्यार्थ्याक मारपाचो प्रकार शिक्षकाच्या आयलो आंगलट. फोंडे पुलिशेन नोंद केली कागाळ. फुडलो तपास सुरू. मुख्यमंत्र्याच्या हिंदू वयल्यान राजकी पावण्यार रंगल्या आरती परती चर्चा. विरोधकांनी मुद्दो उखलून धरीत मुख्यमंत्र्याचेर पेटयल्यात उतरांचे फार. हिंदुत्वाच्या मुद्द्याचेर मंत्री विश्वजिताचो फोकस. विश्वजित लोकांमेरेन व्हरता गोवा मॉडेल. गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट. अष्टमीच्या फेरयेत घाल्ल्या 10 बेकायदेशीर दुकानाचेर महापालिकेन केली कारवाय. लाखांचो म्हाल केलो जप्त. आनी आमोण्या पंचायत वाठार जातलो कोयर मुक्त. QR कोडाच्या आदारान जातले कोयर एकठांय करपाचे काम. आता पळयात खबरो विस्तारांत. लोकसभा वेंचणुके खातीर आम आदमी पक्ष सज्ज आसा अशें गोंयचो आपाचो मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकरान सांगलें. मंगळारा दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाची पालेकरान दिल्लीत भेट घेतली. हेर विशयाचेरूय पालेकराची केजरीवाला वांगडा चर्चा जाली. तुम्ही काल दिल्ली अरविंद केजरीवालाची भेट घेतली. भेटी संदर्भात तुम्ही अधिक माहिती दिवंक शकतात आमकां? वेगवेगळे विषय आशिल्ले गोंयचे बद्दल, गोंयच्या ऑर्गनायझेशनल सेटअपा बद्दल, व्हॉलंटियर बिल्ड करपा खातीर आनी काडर जो आसा आमचो तो काडर वाडोवपाचो जो ते काम चल्ला पळय ताजो आढावो घेतलो. ओके. आणि गोंयचो प्रोग्रेस कसो चल्ला, परफॉर्मन्स ऑफ आवर MLA, एव्हरीथिंग वॉज डिस्कस्ड. आणि फुडलो म्हणजे फुडें गोंयच्या फुडारा खातीर आमी कशें वर्क करपा जाय पार्टी खातीर किंवा आनी गोंयाचे वेगळे वेगळे विशय जे आसात ते कशे तरेन हाताळपाचे थोडो गायडन्स आमकां तांचे कडल्यानूय जाय आशिल्लो. वेगवेगळे लिडर्स आशिल्ले. हे सगळे विशय घेवन काल डिस्कशन जालें. 2 अडीच वरां मिटींग चल्ली. ओके. आणि फुडें प्रोग्रामूय डिसायड जालो की गोंयांत आमचे नॅशनल लिडर्स जे आसात ते येवपा लागतले फॉर द पर्पज ऑफ गायडिंग अस अँड ऑल्सो हॅव्हिंग कन्वर्सेशन. म्हणजे लोकां बरोबर संवाद साधपाचो एक जो विशय आसा, कम्युनिकेशन जो आसा ते करपाचो आमचो एक हेतू आसा. ताचे विशीं वाटचाल कशी फुडें आसची हाजेरूय डिस्कशन जालें. ओके. आणि लोकसभेचेर कितें इम्पॉर्टंट कितें डिस्कशन जालां, कितें डिसिजन बीन जालां? डिसिजन म्हणजे आता इंडिया फॉर्म जाल्ल्या कारणान जे वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, काँग्रेसी पार्ट ऑफ इंडिया आसा. म्हणजे दोन मेजर कंपोनंट जे आसात ते काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी दे आर पार्ट ऑफ इंडिया. सो सीट शेअरिंग आणि हे विषय आसा ते नॅशनल लेवलाचेरच डिस्कशन जातले. आमी आमची तयारी दवरल्याच की वेदर इफ यू हॅव टू गो अहेड. तर आमी तेन्नाय सांगिल्लें की बरोबर आमी इलेक्शन दोनूय लढटले म्हणून. पूण जर बरोबर लढची पडली जाल्यार कशे तरेन तो विशय नॅशनल लेवलाचेर आमचे अरविंद बाब आणि राहुल गांधी हांचे भितर उलोवणें जातलें आनी ताजे नंतर आमी वेगळे कितें जे आसा ते डिसिजन घेतले. पूण गोंया अजून सीट शेअरिंगाची अजून काय ठरोंक ना सध्या. नॅशनल लेवलाचेर सीट शेअरिंग जातली. जस्ट नॉट गोवा. गोवा ऑल्सो हॅज 2 सीट. सो ताजेरूय विशय आसा तो हांगा डिस्कस जातलो. म्हाका दिसता ह्या म्हयन्याच्या एंड पर्यंत क्लॅरिटी येतली की कशें फुडें वतलें सगळें. पूण आम आदमी पार्टीन लोकसभा निवडणूक लडोवपाची तयारी दवरल्या. आमी तयारी दवरल्या. आमी त्या विशीं त्या वटेन कामूय सुरू केलां. आमचे कडेन वेगवेगळे कॅन्डिडेटी ताच्यान आसा. सो तांचेर डिस्कशनूय चालू आसा आनी गोंयभर कामूय चालू आसा त्या. आनी आमचे MLA 2 जाण आसा ते सक्रीय आसात. त्यामुळे म्हणजे इलेक्शन इज फोरफ्रंट रायट नाव. बट विशय जॉयंटली काय ना ते मागीर ठरतले. ओके. आणि एक म्हणटा ती तुमच्यो समिती आसात त्यो रिस्ट्रक्चर केन्ना मेरेन जातल्यो सगळ्यो? 1 आठवड्या भरा भितर फर्स्ट अपॉइंटमेंट जातले. ओके. एक मॅक्सिमम 1 आठवडो. ताज्या नंतर मागीर फुडले कशें करप ते आमची ती कमिटी आनी आमी बरोबर मेळून डिसायड करता. ओके.
कुट्टी फोणेच्या केंद्रीय विद्यालयातले एका शिक्षकान एकल्या भुरग्याक बेदम मारहाण प्रकरणात बुधवारा फोणे पुलिशेन शिक्षकाचेर FIR नोंद केला. मंगळारा शिक्षकान विद्यार्थ्याक बरोच बडयल्ल्यान भुरग्याक निमाणो हॉस्पिटलांत व्हरपाची पाळी आयिल्ली. हे प्रकरणात शिक्षक केदारनाथ राम हाका पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्लो. गोंयांत सध्या शिक्षणीक संस्थांनी लैंगीक अत्याचाराच्यो आनी हेर घडणुकांच्या प्रकरणांत मोठी वाड जाल्या. शिक्षणीक संस्था विद्यार्थ्यां खातीर कितल्यो सुरक्षीत आसात हाचेर आतां चर्चा चल्ल्या. मजगतीं मंगळारा फोंड्या कुट्टी वाठारांतल्या केंद्रीय विद्यालयातल्या एका शिक्षकान रागान विद्यार्थ्याक बरोच बडयलो. ह्या भुरग्याक निमाणे उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो. उपचार करून ताका घरा धाडलो. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी शिक्षकाक ताब्यात घेतिल्लो. पयलीं पालकांनी शिक्षकाचेर कागाळ नोंद करपाक न्हयकार दिल्लो. मात कांय वेळा उपरांत पालकांनी शिक्षकाचेर फोंड्या पुलिशे कडेन कागाळ नोंद केली आनी उपरांत पुलिशेन शिक्षकाचेर FIRूय नोंद केलो. फोंडा जे इस्कॉल आसा तें केंद्रीय विद्यालय, त्या इस्कॉलान एक विद्यार्थ्याक मारहाण जाली, शिक्षकान मारहाण केली. तो शिक्षक केदारनाथ राम ह्या शिक्षकाक जो आसा तो विद्यार्थ्याचे तेणी थापड मारले आनी ताका मातसो मार लागले कारणान ताका हॉस्पिटलांत उपचारूय बी केल्ले आसा. काल परस्पर ही तक्रार काल पोलिसांचेर हाडून चवकशी जाल्ली, पूण ती तक्रार नोंद जावना आसलेली. आयज तेजी सकाळी तेजी तक्रार नोंद जाल्ली आसा. 323 एक्टान बाल हक्क जो कायदो आसा तो लायिल्लो आसा आनी हेजी इन्व्हेस्टिगेशन फोंडा पुलीस करता आनी योग्य रितीन तपास चालू आसा. फोंडे खातीर गोमंतक डिव्हिजन एकनाथ खेडेकर. मुख्यमंत्र्याच्या हिंदू वयल्या स्टेटमेंटा वयल्यान राजकी पावण्यार आरती परती चर्चा सुरू जाल्या. विरोधकांनी हो मुद्दो उखलून धरीत मुख्यमंत्र्याचेर उतरांचे फार पेटयल्यात. हिंदूचो अपमान जरी कोणे केला तर तो काँग्रेसीन केला असो आरोप मुख्यमंत्र्यान केल्लो. कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई वापस से जाति और धर्म में विभाजन कर्म का किया. हम सभी जो सनातन हिंदू धर्म की बात करते हैं, हम सभी जिस सनातन हिंदू धर्म से हैं, इस सनातन हिंदू धर्म मुगल नहीं मिटा पाए, इस सनातन हिंदू धर्म इंग्रज नहीं मिटा पाए. यहाँ पे मुगलों ने राज्य किया, यहाँ पे इंग्रजों ने राज्य किया, लेकिन सनातन धर्म नहीं मिटा पाए. इस सनातन हिंदू धर्म का अपमान किसने किया है? तो ये कांग्रेस ने किया है. कांग्रेस को पूछो आप हिंदू धर्म का अपमान क्यों कर रहे हैं? कि इनको हिंदू धर्म का अपमान करके बाकी वोट्स आपके तरफ खुद के तरफ लेना है, इसीलिए कर रहे हैं. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावेल्यान काँग्रेसीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचेर फार पेटयल्यात. 2014 उपरांत लोकांक सतावपी सगळे विशय सोंपले. मागीर हिंदू खतरे में होच एक विशय भाजपान लावन धरलो. जर मुख्यमंत्र्याक हिंदुत्व राखपाचें आसा जाल्यार ताणें भोमा हायवेच्या कामाक लागून मोडून वचपी देवळां वाटोवची. तशेंच जेन्ना पेडण्या हायवेचें काम चलताले तेन्ना स्वयंभू देवाचें देवूळ मोडलें जाल्यार हिंदुत्वाची गजाली करपी मुख्यमंत्री तेन्ना ओगी कित्याक आशिल्लो असो आरोप काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केला. जर काँग्रेसीन हिंदुत्व नश्ट करपाचो यत्न केला जाल्यार मुख्यमंत्र्यान तें सिद्ध करून दाखोवचें अशें आवाहन काँग्रेसीन केलां. जे हायवेक आज हिंदू धर्माचे देऊळ जे आज वता, जी इतले वर्साची जो कल्चर थंयचे जे लोक त्या देवळाचे पळय कल्चर थंय इतले वर्सां चल्ला ते तुमी नश्ट करपाक उठल्या मरे बिकॉज ऑफ क्रोनी कॅपिटलिझम. जो पेडण्या माऊलीचे देऊळ आशिल्लें, आमचो लिडर तुमकां ताचेर डिटेलान सांगतलो, पूण पेडण्या मतदारसंघान जे हायवेक माऊलीचे देऊळ वताले ते सुद्दां तुमी वाचोवपाक पावले ना मरे. सो कसले हिंदुत्वाचे उलयता तुमी? जर हो मुख्यमंत्री जर तर सनातन हिंदू प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करता जाल्यार तुवें पयलीं उत्तर दिवचें की भोमा जे देऊळ आज वता किंवा तुम्ही मोडपाचो प्रयत्न तुमचो चल्ला ते तुम्ही कित्याक वाचयनात? पेडण्याचे देऊळ तूं कित्याक वाचोवपाक पावलो ना? 8 पार्क जो येता आज थंय देऊळ आहा ते तूं वाचयतलो? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलीं स्वताचें पळोवपाक जाय आनी मागीर वचून दुसऱ्याचें उलोवपाक जाय. सो वी कंडेम द स्टेटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. हांव हिंदू म्हण म्हाका गर्व आसा. भाजप धर्माचें राजकारण करताच, पूण जें विधान
स्टॅलिनान केला ते निंदा करपा सारके. कोणाकूच दुसऱ्यांच्या धर्माचेर विधान करपाचो हक्क ना. गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हाणें सांगलां. मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री कितें उलोवंक शकता तेंच उलोवंक शकता न्ही. फक्त हांव ताचे कडेन मागता गोंयांत येवन ते उलोवनाका. मध्य प्रदेशात कोता घेता आनी तांकां स्टँडर्ड सांगना. पयर रुद्रेश्वर देवाचे देवळान लास्ट सोमार म्हणून म्हाका तेंच्या कमिटीन आपयल्लो. थंय बाब श्रीपाद नायकूय आशिल्लो. श्रीपाद नायकानूय भाशण कशेंच दिना. म्हाका दिसता सगळे बीजेपीचे लोक आतां ते इलेक्शन जाय म्हणसर फुडले 6 म्हयने हे सनातन धर्माचेरूच उलयतले. सनातनाचो अर्थ कितें तें आमकां खबर आहा. आनी तो देवदत्त पटनायक म्हूण ताणें तें एक लॅक्चर दिल्लें आहा. सनातन म्हळ्यार कितें तें पयलें शिकचें. ओके सनातन सनातन म्हणून लोकांक पिशे करूं नाका. पळय हिंदू धर्म हांवूय हिंदू आनी आय एम प्राऊड टू बी अ हिंदू. धर्म कोणाकूच रायट ना. एट द सेम टायम उदयनिधी स्टॅलिनान जें कितें उलयलां तें हांवूय एग्रीमेंट ना. खंयच्याच धर्माक कोणाक क्रिटिसायज करपाक कोणाक रायट ना. पूण एट द सेम टायम सनातन 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 म्हणून तुमी उलोवनाका. हिंदूंक पिशे करूं नाका तुमी. धर्म तो धर्माक कोण हात लायना. धर्माक देवळान आसूं न्ही धर्माक तुजे काळजान आसूं न्ही देवाक. उरिल्लें जें कितें आहा पळय स्टेट क्राफ्ट म्हणटले इकॉनॉमी एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेरिटी एग्रीकल्चर इन्कम एक्सपोर्ट्स ताजेर देशाक काउंट करतात मरे. धर्म हाडून कितें करतात तुमी आतां. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. पणजेत मांडवीच्या देगेर भरिल्ल्या अष्टमीच्या फेरयेत बेकायदेशीरपणान वेवसाय करपी 10 दुकानांचेर महापालिकेन कारवाय केली. सीसीपीन तांचे कडल्यान लाखांचो माल जप्त केलो. सीसीपीचो महापौर रोहित मोन्सेरात आणि आयुक्त क्लेन मदेरा हांच्या मार्गदर्शनाखाला सीसीपीन ही कारवाय केल्या. फाटले कांय दीस जाले अष्टम फेरी ही पणजे फुटपाथाचेर आमकां दिश्टी पडटा. आनी ह्या अष्टम फेरीचे जे फॉर्म आसा ते 27,400 रुपयांक सीसीपीन प्रत्येक वेंडर्सांक दिल्ले. आनी तांच्यांनी 27,400 रुपया कॅश भरून हे जे फॉर्म आसा ते घेतलेले. आनी आतां फाटले 8 दीस जाले हांगासर फेरी भरलेली आसा. जाल्यार काल सांजचे सीसीपीन 10 जाणांची जी शॉपां आसा ती तांचेर कारवाई केली अशें आमकां आयकूंक येता. कारण म्हटल्यार ज्यांच्यांनी जी थंयसर पटी लागता म्हणजे जे फॉर्म दिवन ज्यांच्यांनी पयशे भरून थंयसर जे शॉप्स घातल्या जे आपले जे दुकान आसा ते घातलेले आसा तांकां खंय तरी सीसीपीन कांयच करूं ना. पूण ज्यांच्यांनी बेकायदेशीर आपली जी शॉपां आसा ती थंयसर लायलेली काल 10 शॉपांचेर कारवाई जाली. आनी ही कारवाई सीसीपीन म्हणजेच मेहर आनी कमिशनराच्या मार्गदर्शना सकयल ही कारवाई सीसीबीन केल्लेली आसा. जाल्यार लोकांचेर ही कारवाई बेकायदेशीर आपली जी दुकानां आसा ती थंयसर लायल्यान ह्या 10 दुकानांचेर कारवाई जाल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. साखळे मतदारसंघातलो आमोणे पंचायत वाठार कोयर मुक्त करपा खातीर पंचायतीन फुडाकार घेतला. या वाठारांतल्या सुमार 850 घरांक मिनरल फाउंडेशनाच्या सहकार्यान QR कोड लागू करून नोंदणी केल्या. देखून थळाव्यांनी पंचायतीक सहकार्य करचें आनी कोयर रस्त्या कुशीक उडोवपाचें टाळचें अशें आवाहन सरपंच कृष्णा गांवस हांणी केलां. म्हयन्यांसून आमी एक प्रत्येक घरा डोर टू डोर आमी जे करता ते म्हयन्यांसून 2 फावटी आमी कचरो उखलतले. 15 दिसांनी एकदां दीस ठरोवन दिल्ल्या दीस आमी ठरोवन दिल्ले आसा. जो आतां आमी कितें केलां आतां हांगासून स्टार्ट जेन्ना आमी केला आमी आयज हे मंगळ आयज आसा. आयज मंगळार 1 नंबर जालो. बुधवार 2 नंबर जातलो. 3 नंबराचेर आमी ब्रेस्तार जातलो. 4 नंबरार शुक्रार. 5 नंबराचेर आमी शेनवार. 6 नंबराचेर आमी आयतार. परत सोमार 7 नंबराचेर आनी त्या नंतर परत हांगा रिटर्न येतलो. असो आमी कॉन्सेप्ट तयार केला आनी त्या प्रमाणे आमी तो वयतलो. आनी प्रत्येक दीस जो एक धरला तो पूर्ण आमचो जो वाडो आसा तो टोटली तो QR स्कॅन आमी करतलो आनी त्या नंतर आमी कचरो बी तो उखलतले. आनी जेन्ना आमकां कळटलें की खंयच्या घरान जेन्ना आमी कचरो उखलता आनी कचरो उखलल्या म्हणजे आमकां रिपोर्ट हो पंचायतीन येतलो. आनी जर सपोज थंयसर खंय QR कोड आतां समज स्कॅन करूंक ना आनी तो कचरो उखलूंक ना जाल्यार आमकां तें बी कळटलें की हांगा कचरो उखलूंक ना कारण आमचें स्कॅन जावन आमकां रिपोर्ट थंय येवचो ना.
तेन्ना आमी अशी एक तयारी केल्ली आसा की आमकां कोणी सांगपाची गरज ना की तो उखलूंक ना किंवा ना म्हणून, पूण आमकां स्वताहून जेन्ना तो QR कोड स्कॅन करतले तेन्ना आमकां तें सगळें कळोन चुकतलें. कितकी घरां सगळीं टोटल आमच्या आमोण्यान तुका 850 घरां आहा आमची, आनी 850 घरांकूय आमी टोटल प्रत्येक जो वार्ड मेंबर आसा तेणी तांकां इन्फॉर्म केल्लें आसा. विलेवाट लावपाचें काम जें आसा तें मिनरल फाउंडेशन दुदोरा ते बाकीचे जे खंय व्हरपाचें कितें व्हरपाचें आहा पळय वेळग्या व्हरता किंवा माळिंग्या अशे तरेचो जो कॉन्सेप्ट आहा तेंचो तो आतां आमी विचार करतले तेजेर करतले आनी त्या नंतर तो आमी फुडें व्हरतले. फाटले कांय दिसा सावन सांखळे शारात सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालया कडेन वचपी रस्त्याच्या जंक्शना कडेन उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान सदांच उदकाची नाशाडी जायत आसा. भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण खात्याच्या उदका पुरवण विभागान फाटीं ह्या उदका पायपलायनीची दुरुस्ती केल्ली, मात आतां परतून ह्या उदकाची नाशाडी जायत आसा. शाळेत वचपी विद्यार्थी लेगीत आतां ही पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी करतना दिश्टी पडटा. मैं कहना चाहता हूँ कि 4-5 दिन से पानी बह रहा है और लोग कुछ काम नहीं करते. गवर्नमेंट लोग तो कुछ अपने इतने दूर है, कुछ काम नहीं करते, तो बर्बाद हो गया है गोवा. ये हमारी सरकार ये लेके बैठा 1 महीने से ये यहाँ पे ही है. सरकार ने ना कुछ दिया है ना कुछ होने दिया है. मेरी सरकार से यही विनती है कि कुछ करे इसका. साकी में हाई सेकेंडरी के पास मैं हाई सेकेंडरी का बच्चा है. सरकार से विनती करता हूँ कि ये सही करे. धन्यवाद. केन्ना चालू होता ते? हाँ खूप टाइम झालो. 4-5 दिन. पेडणे खाजगी दोंगरार हांवें शूट केली ना. पेडणे पुलिसांनी जी कागाळ नोंद केल्या ती फटीची आसा अशें मोर्जेचो समाज वावुरपी मयूर शेटगांवकारान स्पश्ट केलें. फटीची कागाळ नोंद करून पुलीस सतायतात अशें मयूर शेटगांवकाराचें म्हणणें. ह्या संदर्भात शंकरपोळजी, रामा काणकोणकर, संजय बर्डे आनी हेर समाज वावुरप्यांनी पेडणे पुलीस स्टेशना भायर पत्रकार परिशद घेतली. हांव सांगूंक सोदता हे जे कोण रेड्डी दलाल नाल्यार कोण सरकार आहा तो की आमच्या गांवान जे आमचे दोंगर आनी ही शेतां ही आमची. आमच्या घरान घुसले आमी तुमच्या घरान घुसतले. आमचे गांव तुमकां वाट लावपाक दिवचे ना. तुमी FIR करा नाल्यार कितेंय करा. हांव म्हाजो पांय फाटीं घेवचो ना आनी हे आमचे भाव म्हाज्या वांगडा आहा. इतल्या सगळ्यांच्या ताकदीन आमी तुमी कितलीय ताकद लाया आमी आमचे गांव वाटयतले. हांव CM प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता हो अन्याय गोंयकारांचेर कित्याक काय म्हणून. कितें वायट केलें तेंच्यांनी? तुमकां वोट मारलो ते वायट केलें, तुमकां निवडून हाडले ते वायट केलें. आयज कितलेशे MLAंचेर केसी घातलेले मरे, बैठू घातले मरे. जालें कितें? मागीर कित्याक तेंचेर कित्याक रजिस्टर जायना? तेंचेर कित्याक रजिस्टर जायना? तो म्हणटा आपूण शेतकरी म्हणटा. मागीर ते शेतकाराचेर कित्याक केस रजिस्टर जाता? कितें रे? आनी हांव सांगूंक सोदता ह्या पुलीस स्टेशनाक आनी पेडणे पुलीस स्टेशनान PIकूय सांगूंक सोदता की खंयच्या कायद्यान तुमकां सांगला की FIR कॉपी जी आहा पळय ती RTI थ्रू मागपाची एक्युजान. जेन्ना सुप्रीम कोर्ट गायडन्स आसा की बाबा 24 वरां पयलीं एक्युजान जर लेटर केलें 24 वरां पयलीं ताका दिवपाक जाल्यार आज ताका कित्याक लागून FIR कॉपी दिवपाक लागून कित्याक लागून फाटीं फुडें रावता रे? 2 फावटी PI तूं हांगासर गेलो. आतां आसले ते लोक आयले तेन्ना PI हांगासर PI आशिल्लो हांगासर. सो तेन्ना ताका एड्रेस करपाक जातालें. म्हणल्यार तूं भिता कोणाक? तुका प्रेशर आहा वयरच्यान? कोणाचो प्रेशर आसा तुका? टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टराचो प्रेशर आसा, विश्वजीताचो प्रेशर आहा, CMाचो प्रेशर आसा, खंयच्या चीफ मिनिस्टराचो प्रेशर आहा? विश्वजीत राणे चीफ मिनिस्टराचो प्रेशर आहा काय प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टराचो प्रेशर आहा? कित्याक हांगासर प्रत्येक डिपार्टमेंटाक एक चीफ मिनिस्टर. सो हे तुमी क्लियर करपाची गरज आसा आनी मिसगायड करिनाका. आय फील दिस इज अ टोटल फेलियर ऑफ द सिस्टम आनी लॉ एंड जस्टीस जे आहा पळय गोंयान उरलेले ना आनी फक्त वाऱ्याचेर चल्लेले आसा. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हॅव टू लूक इन टू दीस मॅटर अँड इमिजिएटली ताची FIR कॉपी ताका मेळपाक जाय. बुधवारा वास्कोच्या गणपती विसर्जन करपी वाडेम तळ्याची पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत हे तळ्याची सोपणां सामकी वायट स्थितींत आसा. देखून चवथी पयलीं दुरुस्त करून दितलो अशें आश्वासन पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन दिलें.
तशेंच ही तळी गणपती विसर्जना खातीर उत्तम आसा अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. गणेश विसर्जन जावचे आदी हांव हांगा चॅक करपा येता. आतां आमी पळयल्या हे जे स्टेप्स आसले सकयल विसर्जन करतना गणपती देंवयता तेन्ना ते स्टेप सारके आसपा जाय. ते सारके वीक जावन केन्नाय ते बेंड जावन लोक पडपाक शकताले. आमी ते सगळे रिप्लेस करता गणसाच्या आदी म्हणजे बिफोर 19 इट वील ऑल बी डन अप पेंटेड एवरीथींग. आनी आमी आतां पळोवपाक गेल्यार आनिकूय खूब काम आसा बट दॅट वी वील डू आफ्टर गणेश. पूण आतां सद्या कोणाक कांय सेफ्टी खातीर आनी कोणाक कांय त्रास जायना तशें आमी वर्सावडी करता तशें ते स्टेप्स करून घेवपाक लायला. हांवें ते अंडर CSR गोवा शिपयार्डा करपाक लायला बिकॉज इट इज अ बिग एस्टिमेट रिप्लेसिंग ऑल द स्टेप्स वीथ नॉन कोरोसीव स्टील. हे काम हांव तेंचे कडेन करून घेता. देव बरें करूं म्हणटा गोवा शिपयार्डा. आनी हे भाशेन आमी लायटिंगूय हांगा करतले लोकांक त्रास जावपाक जायना. दिश्टी कडेन हांव उलयल्लो आसा. They will be giving the lifeguards so that all the days of Visarjan, whenever it is there, lifeguards are there. So कोणाक त्रास जायना. हे हांव एवरी इयर हांव पळयता आनी ताका लागून हांव हिंगा आतां पर्सनली पळोवपाक आयिल्लो बाबा काम तेणी सारकें केलां काय. खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर पेड्डे मैदान वापरतले देखून ताच्या देखरेखीचें काम चालू आसा. 30 सप्टेंबर मेरेन हे देखरेखीचें काम पुराय जातलें अशें आश्वासन खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिलें. राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर ज्यो सुवाती निश्चित केल्यात तांच्या देखरेखीचें काम करप चालू आसा अशें मंत्री गावडेन सांगलें. पेडे कॉम्प्लेक्स जो आसा नॅशनल खातीर परस तेजें मेंटेनन्स काम सुरू आसा आनी मेंटेनन्साचें काम म्हाका दिसता बाय 30th सप्टेंबर हें पूर्ण जातलें अशें आमकां कॉन्ट्रॅक्टराचें आनी आमची टोटल टॅक्निकल जी टीम जी आसा ताजें कमिटमेंट आसा. फाल्यां सकाळी बरोबर जवळ जवळ 11:30 ते 11:15 म्हजें त्या ग्रावंडाचेर इन्स्पेक्शन करपाचें आसा कारण आमी डेली काही गोष्टी मॉनिटर करतात. ज्यो काही गोष्टी नॅशनल गेम्सा खातीर जितले आमचे कॉम्प्लेक्सीस जितले आमचे वेन्यूज आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात ते वेन्यूज आमी पूर्ण करपा खातीर 100% आमी तयारीन आमी आनी त्या प्रमाणे आमचें काम सुरू आसा. तुजो जो प्रश्न जो आशिल्लो जो गेली कित्येक वर्सां पयलीं हे पेड्याचे ग्रावंड आमी कन्स्ट्रक्शन केल्लो आशिल्लो आनी ताका लिकेजीस आसल्या कारणान जो फ्लोर सामको जो आसा तो डिटेरियोरेट जाल्लो आशिल्लो आनी म्हणूनच नॅशनल गेम्सा खातीर काही गोष्टी स्टँडर्ड्स लागतात रुल्स अँड रेग्युलेशन्स लागतात त्या स्टँडर्ड्सा प्रमाणे आज ग्रावंडाची डागडुजी सुरवात आसा. पक्षान तिकेट दिल्यार दक्षिण गोंयच्यान परती लोकसभा वेंचणूक लडोवपाची आपली तयारी आशिल्ल्याचें खासदार फ्रांसीस सार्दिनान म्हणलां. वेंचणुकेक अजून वेळ आसा तेन्ना योग्य वेळार आपली भुमिका स्पश्ट करतलो अशेंय ताचें म्हणणें. डिमांड घातला बी ना आतां कित्याक गेली सोमतें हेल्प पडना न्ही एप्रिलांत आय एम इंट्रस्टेड लडयतो म्हणलें आय एम इंट्रस्टेड इफ आय एम गिवन टिकेट आनी लोकूय सगळे म्हाका म्हणटाय सर तुमची बसपा जाय खूंय योत थिंगा कितले बुरकार तूं कितें म्हणटा बुरकार. फातोडेचो एस्त्रो टर्फ फुटबॉल मैदान सामको बाबत स्थितींत आसा. ह्या मैदानाक खेलो इंडिया सेंटर अशेंय म्हणटात. दोनूय पोलाच्यो जाळी पिनल्यात तशेंच फेन्सिंग लेगीत पिड्ड्यार जालां. मैदान बांदलें म्हणून जायना वेळच्या वेळार देखरेख करपाची गरज आसा देखून थळावो मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी बेगोबेग मैदान दुरुस्त करून दिवपाची मागणी खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांचे कडेन केल्या. हांव आतां हें आमगेलें फातोर्डा हो आमगेलो नेहरू स्टेडियम आनी हो आमगेलो एक स्टेडियम. आतां हे स्टेडियमाचेर चोय हे आमगेले फातोर्डा स्टेडियमाची दशा म्हळ्यार चोय सगळ्या हे भाशेन झाडी गेल्या ओके आनी झाडी गेल्या एका मेंटेनन्स ना हिंगाचोय काय बरें आमचे इंडियेचे बोर्ड मारले आहाय ओके. सो हे भाशेन बोर्ड मारला बट बोर्ड मारला ते भाशेन हिंगा हे ग्रावंडाचे मेंटेनन्स ना सारके. सो आतां हिंगा तो जायते भुरगे आमचे गांवचे हेडो येताय आमचे गोंयकार भुरगे चड ओके. सो हिंगा हेडो येताय आनी एक बोल तर हिंगा भायर बीर पडलो ओ एक भुरगो हेटोणा तर एक शॉर्टोन एक झाडीचेर बीन पडलो जाय तूं जाल्यार ते भुरगो डॅमेज जातलो ताका तेजे खंय तरी बॉडीक ती सोरी तोपतली आनी तो भुरगो बाडो तेजे लायफ डेंजरान आहा मागीर ओके. सो हांव मागता आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन
हे ग्राउंडाचेर जाता तितले बेगीन हेचोय हे सगळे आख्खे एका हे भाशेन हे जाल्ले आहा ओके. हे सारखें करपाक कित्याक कोण तरी एक भुरग्याक कितें हेल्थाक कितें तेजे बॅड दाश न्हू पयलें हें सारकें करपाक जाय. सो ते आमचे फातोर्डा म्हणटा ते डेव्हलपमेंट कांय ना, झिरो. हेचो डेव्हलपमेंट जाल्यार हेचो हें पळय, ही एक स्ट्रीट लायट आसली, आमी बोर्ड मारून मारून म्हाका दिसता एक 3-4 वर्सांनी स्ट्रीट लायट घायल्या. आतां हो एक जॉगिंग ट्रॅक आहा हिंगा, हे ट्रॅकाचेर राबर ना, जॉगिंग राबर घायल्ली, काय बरो एक ट्रॅक आसलेलो. आतां तो ट्रॅकाची सगळी राबर गेल्या. हिंगा सिनियर सिटीजन तशें आमचे सगळे यंग यूथ सगळे हिंगा जॉगिंगाक येताय. ते ट्रॅकाचेर हिंगा रातची लायट ना, एक स्ट्रीट लायट आहा आनी ट्रॅकाचेर खंयच लायट ना. सो हे पळय आमच्या फातोर्डान इतलें बॅड डेव्हलपमेंट आहा म्हाका दिसना आनी गोंया खंयच ना. एक गांवच्या खंय गांवांनी तुमी वसानी चोय जे फुटबॉल ग्राउंड आहा थिंगा काय बरो एक मेंटेन केल्लो एक ग्राउंड आसता भुरग्यांक गांवच्यान. बट हिंगा आमचे चोय फातोर्डा हो आतां सारको एक बरो आमच्या गोंयान एक बरो नंबर 1 स्टेडियम म्हणल्यार जाता आमचो, बट झिरो मेंटेनन्स कांय ना ओके. सो मागता आमच्या स्पोर्ट मिनिस्टरा कडेन हे मातशें मुखार सरून हे सारकें करचें बेगीन. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो हें बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाई